स्वर्गदूताच्या इतिहासावेले वाचप. पेद्रू इकरा बरोबर उबो रावलो आनी व्हडल्यान असो उलयलो. जुदेवानो आनी जेरुसल्यान वस्तेक आसलोल्यानो, हें जाणू जायात आनी हांव सांगतां ताका चीत दियात. देवान तुमचे मदें नाजारेचो जेजू आपणाक मानवलोलो मनीस म्हूण दाखयलो. तो तुमचे मदें आसलो तेन्ना ताचे उद्देशी देवान ओचोऱ्या आनी विस्मितां आनी खुणां केली. ही सगळी खबर तुमी जाणात. आपले थारायलोले येवजणे पोरवणे सगळे आदी फुडेंच जाणा जावन देवान जेजूक तुमचे आदीन केलो आनी समोर नासलेल्या मनशां उद्देशी तुमी ताका खुर्सार खिडावन जिवेशी मारलो. पूण देवान ताका मरणाचे बांदपासांतलो सोडून पुनर्जीवन केलो, कित्याक मरणान ताका आपल्या चोपक्यान दवरूंक केन्नाच घडोवंक नजो आसलें. तूं ताचे विशीं दावीद अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव कदींच हालोना. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यंत सवस्थायेन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो नरकांत सांचो नाय आनी तुज्या विस्वासी भक्ताक फोंडांत कुसूंक दिवचो नाय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय, तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती. भाव भयणीनो, हे म्हजें तुमकां खात्रीन सांगू येता की दावीद आमचो पोरजापतीन मेलो आनी ताका पुरलो आनी ताची समाधी आयच्या दिसा पर्यंत आमचे मदें आसा. पूण प्रवादी जावन देवान आपणाक आपले सोस्तीच्या एकल्याक आपले वासनार बसयतलो म्हूण सोपूत घेवन उतर दिल्लें म्हूण तो जाणा आसलो. देखून ताणें अभिशिक्ताकाचें पुनर्जिवंतपण आदी फुडेंच पळयलें आनी परगट केलें. देवान नरकांत सांडूंक ना तो होच. देवान फोंडांक कुसूंक दिवंक ना ती कूड हाचीच. ह्याच जेजूक देवान पुनर्जीवन केलो आनी आमी सगल्या ताचे पुनर्जीवनपणाचे गोवाय. देवाचे उजव्या हातान ताका आतां वयर उबारलो देखून बासायलोलो पवित्र आत्मो ताणें बापा कडलो घेतलो आनी आमचेर घालो. तुमी पळयतात आनी आयकतात तेंच. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ले देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजणें तुजेच आदीन राखून दवरल्याय. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्पर म्हाका बूत दिता, देखून हांव ताका दिनवासता. रातचे पर्यंत म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बूत दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव कदींच हालोना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यंत सवस्थायेन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मदें सोडचो नाय आनी तुज्या विस्वासी भक्ताक फोंडांक उरूंक दिवचो नाय. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय,
तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब: म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. उद्गार: सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. सर्वेस्पराक जोय. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. त्यो अस्तोऱ्यो भिवन भिवन आनी व्हड खुशालकायेन समाधी सरशिल्यो वेगीन कडसरल्यो आनी धांवन धांवन ताची शिसांक कळीत करूंक गेल्यो. आनी हांवचितूच जेजू तांकां मेळूंक आयलो. ताणें म्हणलें, नमान तुमकां. आनी ताणें लागीं सरून ताचे पांय धरले आनी ताका नमस्कार केलो. तेन्ना जेजून तांकां म्हणलें, भिवू नाकात. वचून म्हज्या भावाक गालेल्याक वचात म्हूण सांगात. थंय ते म्हाका देखतले. त्यो वाटेर आसतनाच राखणदारांतल्यान कांय जाणांनी शारांत येवन घडलेलें तितलेंय मुखेल याज्ञिकाक कळीत केलें. हाणें जाणट्या बरोबर सभा जमोवन एक थाराव घेतलो आनी बरेंच पयशे सैनिकांच्या हातांत घालून तांकां म्हणलें, तुमी अशें सांगचें, आमी न्हिदलोले आसतना ताच्या शिसांनी रात्यान येवन ताका चोरून व्हेलो. आनी हे राजपालाच्या कानार पडत बी आमी ताका समजयतले आनी तुमचेर कांयच जड येनाशें करतले. म्हणटोच सैनिकांनी पयशे घेतले आनी आपणाक शिकयलेले प्रमाणे केलें. आनी ही खबर जुदेवा मदें शिंपडली आनी आयचो दीस पर्यंत ती चलता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार धरता. नियाळाक आदार. आयच्या पयल्या वाचपांत भाग्यवंत पावलू आमकां सांगता, आपल्या कश्टांत, दुखांत, पिडेंत, वावरांत सदांच हांवें सर्वेस्पराक म्हज्या दोळ्या मुखार धरून ह्या संवसारांत सगल्यो आडकोडींक मोगान फुडो करूंक म्हाका सोंपें जालें. आमचो गोंयचो सायब फ्रांसीस शावेर आपल्या सांगाताक जेजूक घेवन चल्लो. जावं पिडेस्तांक इलाज, कश्टवाल्यांक आदार, दुखांत आसलेल्यांक बुजवण आनी जेजूची बरी खबर ल्हानच्या ल्हानाक पुरगोटीत देसा देसांनी गेलो आनी आपलो जीव जोरून मेलो. देखून जेजून ताची कूड पर्यान फोंडांत कुसूंक दिली ना. भाग्यवंत जुजे वाज आपल्या दोळ्या मुखार पदवी, भिरांत वो लॉस सोडून फकत खुर्सार खेळायलोल्या जेजूचेर नदर मारून सिलोन गांवांत गेलो. देखून विस्मिता आनी नोसोरणी थंय ताणें हाडली. हांव आनी तूं आमचेर कश्ट, दूख, पिडा येता तेन्ना जेजूक दोळ्या मुखार धरून जियेतात जाल्यार भाग्यवंतान भाशेन कसलेय तुफानाक फुडो करूंक बळ आनी गोटाय मेळटली. हें साकार जावंक नितळ मनाची आनी काळजांची गरज. कुमसाराचे साक्रामेंता वरवीं आमचें काळीज मन नितळ करूंक सदांच सर्वेस्पराक आमच्या दोळ्या मुखार धरून जिवंक वावरया. आनी दुसरीं कश्टावतात आनी दुखांत आसात तांकां एक नवो बरवंसो ह्या महा उत्सवाक दिवंक वावरया.
तर आज आमचो थाराव जावन दी दर दिसा कोश्ट दुखांत पिडेंत लेगून सर्वेस्पराक सदांच आमच्या दोळ्या मुखार धरूंक जिवया.